विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगाचो नमस्कार आणि स्वागत. आयचे अध्याय पाय मोडलेले मिगेले फ्रिज. पाय मोडलेले मिगेले फ्रिज अशी कसले म्हणलेकच्या प्रती एक दिसू फ्रिजा दखून कसन की काडू म्हण वताना तरकारी ट्रे रांदेकाय ट्रे अशी तांडिताना चुक्कून मिगेल हातू त्या फ्रिजाचे वयरी चिकेन दवरलो उरविलो. तितले भितरी कटर 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 कटार म्हण शब्द येयलो. शब्द येयला पळयल्यार कसं पळोवचें मिगेले फ्रिज पिझ्झा गोपुराशी पिझ्झा टावरशी अशी वार जातस पळयल्यार एक पाय मोडला. कूडले हांव रपक्क धरल्यार फ्रिज चिके राबले. आड पडत आशिल्लें फ्रिज राबले. पाय एक मोडला. देवा कृष्णा म्हणलें हांवें एक वळाक. कृष्णा म्हणटा लागीं आसना हांवें तें देखून तोंडा देखून हे देवा कृष्णा म्हूण मिगेल तोंडा देखून आयलें. देवा कसन जावन अशें पुरो म्हूण आलोचन करता आशिल्लें हांव. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक वळा शॉक जालें. हांव लेक्कनी आशिल्लें फ्रिज मोडटा म्हूण घेवन. त्या भितर कुंभ जाल्यार म्हाका गोतू ना. हांव अशें फ्रिज धरलेलें तेन्ना अशी हांव आलोचन केली. हे देवा हांव आतां धर न्ही जाल्यार हे फ्रिज पडलेलें जाल्यार कसल अवस्था आशिल्ली. भितर कसकसन आस पुरा मिगेल दोळ्यार आयलें. दूद ताक धंय पयची पोळ्या पीठ ताजी फुडली इडले पीठ आनी केन्ना की कांड वरलें थोडें बन्सा पीठ आनी इतलें चपाती पीठ थोडो वरलेलो सारू कालची कोद्देल पयची उपकरी थोडी चटणी पयर वांटून दवरलेली कोथंबरी पाल्या चटणी ताजी लागीं दवरलेली मदरंगी पेस्ट माथ्या लावन व्हरलें म्हूण घेवन दवरलेलें. उडोवच नाका खंयचें आमकां उडोवचें अभ्यास ना पळय. पुडा दवरलेलें भितर आसा तितलो मात्र वेळ फ्रिजा बोर्डारी इतलो कुपे ग्लास आसा ती कोणी आयल्या शरबत वांटूच्याक उदक दिवच्याक म्हण दवरलेलें. ताजे वयरी इतलो वखदां चिटी आसा ती वखदां चिटी पुरो डॉक्टरान दिलेलें त्या फ्रिजार त्या चिलां भितर घालून दवरला. ताजे वयरी एक बॉक्सा भर वखद आसा ती. तातूंत कितलें की हांव घेयना ती वखद कितलें की घेवची वखद कितलें की अर्द अर्द घेवन पिवन घेवन दवरलेलें वखद सिरप प्रत्येक त्या फ्रिजा बोर्डार आसा. तरी त्या फ्रिज पडलेलें जाल्यार हे देवा भितर कसन जाल्ला की आतां अर्द वांटतानाची दूद ताक पुरा भरसून मदरंगी आनी ते कोथंबरी पाल्या पेस्ट भरसून हे रामा पयची पीठ कालची पीठ पुरा भरसून कसन जावन अशें पुरो म्हाका ओपन करून हात पांय धाडयला हांवें. मागीर आतां फ्रिज सोडची कशी पांय मोडला मू कसो करचें म्हण गूर अशें तशें पळयताना सकाळीं हांव चाकुले पीठ कालोवन दवरलेलें चाकुली करता म्हूण आनी चाकुले हच धुवन घेवन येद्रा दवरलेलो. थंय अशी करतना हात मुखार करतना तो चाकुले हच मेळ्ळो. चाकुले हच काडलो आनी फ्रिजा पांया दवरलो. चिक्की चडकी उणकी अंतू तत्काल एक फ्रिजा एक पांय जालो. चाकुले हच्या पांय फ्रिज अय्यब्बा एक वळा तत्कालाक ताका पांय जालें नवें म्हणून धैर्यारी हगूर हाद्या बडा 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 जातस म्हाका जाल्यार हगूर बागील काडून पळयल्यार पुण्यान थोडे सारू थोडे ताक थोडेंची आनी कसं की रांदय विरकलल सोडल्यार भितर कसलें अनाहूत जायनी आशिल्लें. भुकंप जाला की म्हणलें किलें हांवें जाल्यार भितर कसलें अनाहूत जायनी आशिल्लें. सामान कसो दवरला की तशी आशिल्लो. हाजे वयर बोर्डार आशिल्ली ग्लास आहे तशीची टिन 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 किणी 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 म्हूण शब्द मात्र येयले शिवाय पण स्टॅबिलायझर मात्र चिके मुखार येवन एक दोन मात्रे पॅकेटां लागून एक मात्रे पॅकेट मात्र सकयल पडलेलें. असो इतलें जालें नवें म्हूण एक वळा दीर्घ उसरो घेवन एक वळा बसली पयसून फ्रिज चलतस एक वळा समाधानाचें एक वळा उसरो सोडलो. आतां कसो करचें फ्रिज रिपेर जावका नवें म्हूण घेवन एक फ्रिज डायरेक्टरी भितरी फ्रिज सर्वीस सेंटराक मिगेल हांव खंयचें फ्रिज घेतला की त्या कंपनीचे सर्वीस सेंटराक फोन केलो सन तेका देखून हालो म्हणलें लेखली. हालो म्हणलें हांव म्हणलें मिगेल फ्रिजेक वायट जाला मुगो अम्मा म्हणलें. वय मागीर ते तुमगेल फ्रिजाक गॅरंटी वॉरंटी कसलें आसवें म्हणलेली. हांव म्हणलें गॅरंटी वॉरंटी म्हणलें कसन गो म्हणलें. कांय ना मागीर तुमगेल फ्रिज घेवन न्हू 2-3 वर्सां जाला जाल्यार ताका 2 वर्सां गॅरंटी 3 वर्सां वॉरंटी म्हूण दिताची ताजे भितर आसू येता म्हूण म्हणलें. यो ना गो ते घेवन एक सादारण 15 वर्सां जाल्ले म्हूण म्हणलें. कुडलें तिगेल सोर विंगडू जालो. कसं मागीर
15 वर्सां फुडली फ्रीज न्ही रिपेर करचे ते दिवन एक्सचेंजा दिवन नवी फ्रीज घ्या पळया अळशीक ते आनीक 15 वर्सां फुडली फ्रीज दवरगेन कसं करता तूं म्हणाली. अयो मिगेली हें फ्रीज आनी ताजी पांयाक दवरलें चाकुले हरची दिल्यार म्हाका एक नवें फ्रीज दिता गो तुमी म्हण म्हणलें. तशी न्हय माये तुगेलो तो चाकुले हच्चू आनी ते फ्रीज दिल्यार आमी तुका ते चाकुले हच्ची दवरलेले ते फ्रीज काडून दिल्यार आमी तुका फ्रिजा 1000 रुपया दितात. चाकुले हच्चू तुका आसो आमकां नाका तो चाकुले हच्चू 1000 दिताच आनी नवी फ्रिजा घेताना तुका ते डिफरन्स एमावंट 1000 रुपया आमी लेस करून दिता ती म्हणाली. हे देवा फ्रिजा सकट समज गो पांय मात्र मोडलेलो म्हण म्हणलें हांवें ताका. असं मागीर पांय मोडल्यार आतां रिपेरी कोण मेळटा ती म्हण म्हणलेली. हांव म्हणलें पळय पांय मात्र मोडलेलो फ्रिजीक काम करतस कोणी रिपेर करून दितलो नाच वे तुमगेल्या कंपनीन तूं म्हण म्हणलें. रिपेर करतलो आसत मागीर जाल्यार आतां नवी फ्रिजा पेटोवच की तुगेलें परकट ते 15 वर्सां फुडली फ्रिजा पेटोवचें ताका म्हणलेली. आसो गो फ्रिजा ते पांय मोडला चाकुले हच ताजे मुळां दवरला हांवें कोणाकय एक पेटय गो म्हणाली. ताका तिणें जायत मागीर पळोवया म्हणून खुश नातिली कुशेरी तुगेलो एड्रेस सांग खंय तुगेलें घर खंय म्हूण सांग म्हळेली. ताका हांव म्हणलें म्हगेलें घरा सुत्त आशिल्लें म्हगेलें लँडमार्क म्हगेलो एड्रेस मागीर म्हगेल्या घरा दोकून दिशी आशिल्ली बिल्डींग सुತ್ತमुत्त आशिल्ली व्हड व्हड खंयची अंगडी आसा ती नामी अंगड्यो तांगेली अंगडी पुरा सांगून खंय कसन जाल्यार तीन चुकच्या नज त्या नमूने विवरण केली. तितलें पुरा विवरण आयकतरी हां हां जायत जायत आतां तुमगेलें बामणालें नांव कसं न्हय म्हळेली. म्हाका तेन्ना मात्र कंडापटे खूब पयलो इतलें पुरे डिटेल्स दिले आसतना आनी बामणालें नांव खंय का. हांव म्हणलें वय गो पांय मोडलेलो मिगेल फ्रिजाचो मिगेल बामणाल न्हय म्हण म्हणलें. न्हू तर राबता मागीर हें एड्रेसा खातीर एक बरोवन घेवच्याक आनी कांय ना आनी तुमगेले बामणाल डिटेल्स घेवन म्हाका कसो करूं आसा म्हणली कोपान. हांव हेणें जना पेटोवका न्हू कोपत ना की का म्हण गे न्हू हां जायत गो म्हणून म्हगेलें बामणाल नांव सांगलें. हां पळया पेटयता पालपर भितर पेटयता म्हणलेली. हो पालपर भितर पेटोवका इता म्हळ्यार ते पांय हांव चाकुले हरची दवरला म्हण म्हणलें. ताका जायत मागीर पाल्यापर भितर पेटयता म्हणलेली. तिगेलो वॉयस ते सुरवे उलयतना आशिल्लें वॉयस मोगाचें फोन दवरतना विंगड जालां विंगड वॉयस. मागीर दवरलो फोन दवरतरी हेर दोकून एक काम म्हाका रिपेरीची येतकी म्हूण राखची काम न्ही तेच राखचें. 1 दीस जालो 2 दीस जालो 3 दीस जालो वो हे न्ही हांव इतले एड्रेस दिवन तो एड्रेस चुकून विंगड घरा वतकी म्हणून भिवन लागीं घर कडेन बेल्ल जातल्यार तांणी बागील काडचे पयशी फुडें हांव वचून बागील काडून रावचें आनी निमूचें तूं फ्रिजाक रिपेरीची वेळ म्हणून न्हय अब्बा म्हूण तांणी कसं न्हय सांगता ना हां सॉरी म्हूण भितर येवचें. लागीं घर कडच्यानी 1 दीस पळयले 2 दीस पळयले तांकां कंडापटे कोप येवचो सुरू जालो. तांगेले घर कडेन कोण आयल्यार हांव बागील काडून घेवन राबल्यार तांकां कशें जायत. मागीर भायर वचचें आसल्यार पक्कन हें फ्रीज रिपेरीच्यान आयल्यार म्हूण म्हाका एक येचें ना. हांव भायर वतना लागीं एकडे तेकडच्यान पुराची बेल्ल करून सांगचें पळय म्हाका भायर वचचें आसा पक्कन फ्रीज रिपेरीच्यान येवन तुमगेल्यार निमगेल्यार तुमी म्हाका फुडले फोन करात हांव खंय आसल्यार रिक्षा करून घेवन येता येवच्या पुरतो म्हूण म्हणचें. जायत आमी सांगतात ती म्हणटात तांणी. हांव वचून आयलें सुरवे तांगेले घरा बेल करचें मिगेल बीग मागील काडचें कोणी आयलीं की म्हणचें. तांणी ना बा कोणी येनीची म्हणून अशी नित्य एक वार निमितान तांकां करकर या हांवें एकली म्हळेली आयल्यार खंडीत तुका फोन करता मागीर म्हाका नाका ते फ्रिजाची विलावरी खंडीत तुका फोन करता कांयच काणाका तूं खंय आसल्यार हांव फोन करता म्हण म्हणलेली. आनी डब्बांनी बागील घालें भितर वता ती म्हणटस खंय दकून एक अंड्या पिरकेली एक सावास म्हाका जालें की कर कसं जालें मिगेल घरा लागीं गेलें फ्रीज वायट जालें की म्हणटा भितर वतस म्हाका एक पडला जाल्यार मिगेल फ्रीज रिपेर जावका न्हय तिगेलें निश्टूर करून घेवचें हांवें. हांव भितर येयली भितर येवन घेवन फ्रीज पळयलें चाकुले हच्चू पळयलो हाजे फुडें हांव तें चाकुले पीठ करून दवरून जालेलें न्हय कसो करचें. चाकुले हच्च पांया म्हणून आसा न्हय ताजे वॉड करून घेवन मिगेल पुता दिलेलो तो वॉड खाता भायर आयलो. कसाना मा अळशीक ते पांय म्हणलें फ्रीज केन्ना उदक काडूं घेतल्यारीची ते पांया म्हणून आशिल्ले ते चाकुले हच्चू दिसता. तिणें सांगल्या म्हणके ते फ्रीज दिवन घेवन एक नवी फ्रीज हाडूनच वे म्हणलेलें. म्हाका आयलो कोप फ्रिजा रिपेरीच्या पेटयता म्हूण सांगून पेटयनातील ती येस पळय सुभाशिणी कस्टमर केअराची तिगेल वयर आयली कोप या नातील फ्रिजा रिपेरीच्या वयर आयली कोप मिगेल लागीं घर कडच्यान अंड्या पिरके म्हणलेलो कोप पुरा कोप ओट्ट जावन कोणा वयर काडचें म्हूण राखता आशिल्लें एक भाग्गनी कोप आयलें भितर दखून
हां म्हणलें मिगेल पुताक वय रे तुका ते उदका पिवच्या गेलेल्याक ते उदका बाटली काडका पिवका कसं काय ते फ्रिजा पाय पळोवत तुवें फ्रिजा पाय पळसल पळोवच पूण सांग हांव अम्मा मिगेल पाय पळयन अशी कितले दीस जाले तुवें उरलयल्या री पाय कसं पळोवचें मामा तुजे सल्ला म्हण पद कर तूं न्ही वे बर्थडे वेळा एक दीस पाय धरता आनी मिगेले एक गिफ्ट म्हूण घेवन एक चेक घेता आसता वता आनी नेक्स्ट इयर बर्थडे पाय धरचे तूं मिगेलो उलयता तो मिगेल पाय पळोवच्या पुरसत ना तिलो त्या फ्रिजा पाय पळयत काही कसं जालो तुका म्हण म्हणलें मागीर मारे ती चूक जाल्ली तूं फ्रीज जाय जाल्यार वीक ना जाल्यार चाकुले हरची दवरी कसन जाय जाल्यार करी म्हाका उदक थंड करताच न्हू तें तुगेलें खबरें आना हांव म्हणलो आनी चमकलो चेडूं तशीच अम्मान एक व्हडलो ताळ कळसदना भिवची म्हण न्हय खर कर नाका म्हण न्हू नुता वतात ते चेडूं अशी सुमार दीस गेले 1 म्हयनो गेले 2 म्हयने गेले 4 म्हयने गेले 6 म्हयने जाले जाल्यार फ्रिजार रिपेरीचे न्ही इतल्यान नश्ट जालें कसं म्हळ्यार आमगे ते चाकुल मात्र केन्नाय करनी कित्याक म्हळ्यार चाकुले हरचे फ्री ना आशिल्लो फ्रिजा पाय म्हणून आशिल्लो इतलें जाताना एक दीस मिगेल आन आयलो मिगेल घर कडेन आयलो उलयलो सकाळीं जावन अशें कसं की फ्रिजाले वतना या कसो गो चाकुले हरचे हांगा दवरला म्हणलो अयो देवा म्हाका ती काणी सांगच्या कोणी एक जन जेवका आशिल्लें मिगेल आन नव्हतो मिगेल पित्र प्रिती म्हणचे एक आसता न्हय अन्ना बसकारान पळय अन्ना अशें पुरा जाल्लें म्हूण सगळी काणी सांगली ताका अर्थ जालें उलयल्यार ती वय म्हणटा वोवय म्हणटा ना एक्सचेंज ऑफरा घाली म्हणून इतलें लायक फ्रीज कोणी एक्सचेंज ऑफरा घालता वे ना म्हण म्हणटा ना अन्ना काय ज्ञानोदय जालें कित्याक म्हळ्यार मिगेल अन्नाल घर कडेन मिगेल अन्नाल अज्जा काळगतीची बेंच्यो ट्रंक आनी कितें आसा ती मिगेल अन्नाले म्हळ्यार मिगेल अज्जाल काळगतीचे मांचे कुर्च्यो आनी कितें आसा ती मिगेल अन्नाले वर्डिके वेळा हळले कपट ಕೆಲವು ಸಕಡ ಐದನು ಕೆಲವು ಸಕಡ ಗೆರ್ಶ್ಯೋ ಅನೇಕ ಅತ್ರೇಕ ಅನಿಕೇ ಆಸತಿ जागृतीर दवरला मिगेल अन्नान त्या देखून अन्नाक पोरणे सामान म्हळ्यार कितलो मोल आसा म्हूण ताका गोतस तशें देखून मिगेल फ्रिजा मोग अन्नाक कळ्ळें कसं म्हळ्यार अन्न मिगेलो तागेले मना भारी बेजार जालो आस रे वय रे ओ ते सुत्त आशिल्ले 4 पत्रां कुडक विंचून यो म्हणलो कस्सा नजा म्हणलो तूं हाड म्हणलें न्हू हांवें म्हणलो वा वच्चो न्हू एक 4 कुंब पट्टू सकड इट्टिगे कुडको घेवन आयलो आणगेन अन्नाले दिले अन्नान तांतू चिके गट्टीमुट्टी आशिल्ली इट्टिगे कुडकेनी विंचून काणगेन त्या फ्रिजाचे पांया म्हणा दोरगो म्हणलो फ्रिज हां म्हण अन्ना हांवें ओतून धरलें फ्रिज अन्नान फ्रिजा पांया म्हणून आशिल्ले चाकुलेचे काडलो आनी हें इट्टिगे कुडको एका वयर एक लगोरी फातोरशी दवरलो आनी हगूर फ्रिज सोड पळया म्हणलो हांव हगूर फ्रिज सोडलें हगूर फ्रिज सोडता आसतना ते कुंब इट्टीक नवे पटपट 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 पुडी जालें फ्रिज वापस वारें अयो अन्ना म्हणलें हांवें इता म्हळ्यार आन मिगेले येद्रा आशिल्लो थेट द्रौपदीशी द्रौपदीन त्या दीस कृष्णा म्हूण आपयलेलें हांव अन्ना म्हूण आपयलेलें कापड तांडीत आसतना तिका दोळ्या येद्रा कृष्ण येयलो हांगा हांव हात सोडतना मिगेले येद्रा आन आशिल्ली मित अयो अन्ना म्हूण हांव आर्तनाद घालो अन्नान आनी हांव ಒಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ फ्रिज धरतरी इट्टीक पुरा पुड्डी कशें करचें वापस अन्नान चाकुले अच्छे काणगेन फ्रिजा म्हणून दवरलो आतां कसं करचें म्हणटाना मिगेल पुत्ता एक नमुने उमेद येयली तेन्ना इतलो पुरा जेताना आज्या त्या दिसा आमी सीता नदी न्हंयतल्याक पळय आमी गेलेलींची हांव तूं सकड तेन्ना थंय एक्वेरियमा घालका म्हूण हांवें चेट्टी सुमार सोमनाथा पत्रां कुडकेनी हाडलेलें न्हू आज्या तें जाय तुवें म्हणलो गट्टेस नवे म्हणलो आज्या पत्तर आज्या एक्वेरियमा म्हूण हाडलेलें म्हणलो एक काम करी एक सान रट्टेपेट हाडी म्हणलो जायत म्हणून खंयच्याची एक रट्टेपेट सोदून हाडली मिगेल पुत्तान तांतू भितर पुरा हें पातर घालें अन्नान आनी भायल्यान एक प्लास्टिका तोट्ट घाल ताका रट्टेपेटीक आनी ताका लॉयक करून एक जानवे सुत्तान समूह बांदिलें टायट करून घेवन आनी अशें पळयलो आनी वापस फ्रिज उकळ गो म्हणलो फ्रिज उकळ्ळें फ्रिज उकळगेन हें रट्टेपेट बँडेज घालेलें जानव्यान बांदिलेलें भितर फातर आशिल्लें ताका मुळान दवरून सोडलें चाकुल्याचें काणगेन आतां फ्रिज सोडी म्हणलो अन्नान हगूर फ्रिज सोडलें हांव हगूर फ्रिज सोडलें सोडतना
अन्नान दवरलेले प्लास्टीक सर्जरीचे पायू फ्रिज्जाक करेक्ट जावन घेवन बसलो. चक्कुले अच्चू 7-8 म्हयने दोकून दवरलेलो तो एक वळाक बिडुगड जालो पाप. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ कितलीकी जनाक सोडताक जेला दोकून सन्नडते म्हूण. तशी पाप मिगेले चाकुले हच्च्यान कसने उपद्रव दिनशी तागेले इतल्यान ते फ्रिज राखची काम केलेल्याक सन्नडते म्हूण ताका सोडल्या वरी जालें पाप. ताका काडले चाकुले हच्चू फ्रिज्जाक वेळा बसले. एक सायडा पांयाक प्लास्टरांनी घालेलो पांयशी आशिल्लो आसो ओडना फ्रिज ते बसले. आनी म्हणलो कशी म्हणलो वयाना भारी लायक जालें म्हणलें हांवें. कित्याक म्हळ्यार मिगेल आ न्हू कितलो लायक माती खर्चून घेवन केला. आनी तूं फ्रिज एक वळाक रिपेरशी जालें. रिपेर म्हळ्यार पांय सद्याक तात्कालीक जावन एक पांय जालो. हे दुसरो चाकूल केली मस्त काळ दोकून चाकूल करनी आशिल्लो हांवें. मिगेल पूत खाता खाता अम्मा चाकूल खान अशें मस्त दीस जालेले अम्मा भारी लायक जालें म्हूण म्हणलो. इतलें म्हणटा फ्रिजी काण पळयलें कसलें तोंदर ना. मिगेलें पीठ पुराचें पैचें कालचें अवेरचें पुरा पीठ राखता. मिगेल धंय मिगेल ताक पुरा पळयता. मिगेल काल व्हरलेल्यो चटण्यो पयर व्हरलेल्यो चटण्यो कोथंबरी पल्ल्या चटणी आनीक अत्रेक पुरा पळयता. इतलें मात्र न्ही मदरंगी पीठ आमी कालोवन दवरलेली तितलें मोगारी पळोवन घेता. मिगेल पुताक उदक थंड करून दिता. फ्रिज्जान तागेलें काम खंयचें राबयनी. पांय मोडला म्हूण एक सोडल्यार तागेलें काम खंयचें राबयनी. म्हाका तेन्ना एक नमुने नाट्यमयुरी सुधाचंद्रन म्हणून पळय तिगेलो उडगास जालो पाप. तिका एक वेळा पांय मोडलो. तिका मागीर आर्टिफिशल पांय घाल खंय. आर्टिफिशल पांय घाल म्हूण ती कांय भिनी. तिगेलें काम ती करता गेली. आत्ताय ती डॅन्स करता खंय. तितलो लायक डॅन्सर ती पांय मोडतर वरेन केलें खंय. तशी मिगेल फ्रिज मोगा फ्रिज कितलें चंद करून घेवन मिगेल पुरा काम करून घेवन ताणें कसो करता की तें पुरा करता आशिल्लें. अशी सुमार दीस जातरी फ्रिज्जाक कसलें तोंदर ना. म्हणलें आतां पुण्याक हें रिपेर करूं जाता की पळया प्लास्टिका पांय दवरला हांवें तोट्ट बांदून जानू बांदिल्लो म्हूण गे न्हू. वापास कस्टमर कॅराक फोन केलो. कस्टमर कॅराक फोन केलो सदना तिची सुभाशिणी त्या दीस उकळली. तिणें उकळ फोन म्हाका ते सोरार इकळ्ळे तीच म्हणून. फोन उकळलो हॅलो म्हणली. कस्टमर कॅर एट युअर सर्वीस म्हणली. म्हाका एक खुशी जाल्ली. बाय गो मिगेल गुर्त मेळ्ळें. 1 वर्सा फुडें हांव एक फ्रिज्जाक तुका ऑर्डर केलेलें तें पांय कट्ट जाला म्हूण सांगिल्लें उडगास जालें वे म्हणलें. ना माये म्हणली. ताका हांव म्हणलें त्या गो मिगे फ्रिज पांय मोडल फ्रिज तें आशिल्लें पळय मिगेलें ताका एक पांय रिपेर करता म्हूण सांगिल्लें हांवें म्हूण म्हणली. तिका विसरून गेला. ती म्हणली वय वे माये तुगेले फ्रिज्जाक कसलें गॅरंटी वारंटी कसलें आसा की म्हणली. ना गो खंडिता आसच ना. इत्या म्हळ्यार तेन्ना पांय मोडतना ताका 15 वर्सां प्राय आशिल्ली. आतां 1 वर्स जालें ना आतां 16 वर्सां जालीं गो ते फ्रिज्जाक म्हूण म्हणलें. शी कसं माये 16 वर्सां फुडली फ्रिज आनीक तूं रिपेर करचें तें एक्सचेंजा दिवन नवो फ्रिज घे पळया. या मलामती ही गेल काणी वापस येयची. 1 वर्स जाल्यार रिपेरीच्या पेटो चालोचें ना. हें हांव कसलें सांगतास म्हळ्यार आज प्रती एक विशय यूज एंड थ्रो जाल्ले निमित्त आमकां ते सर्वीस दिता आसल्यार समीत आमी ते विकून ते काण उडोवन विंगड घेवची संस्कृत येवच्या वचून घेवन आतां आमगेले फुडली सामान पळयता पुरा उडगास जाता. आतां एंटीक वॅल्यू म्हूण एक आशिल्लें आसल्यार मिगेल आना ते घेतल्यार कितली एंटीक सामान आसा ती कितले एंटीक पीस आसा ती. फुडलो रगाडो कांताणे आपें कायली किस्ट्रनी बुट्ट्यो खंयचें मिगेल अन्नान उडयलेलें ना. मिगेल अन्नान खंयचें उडयलेलें ना. तितलें सामान अन्नालें आसा. तीच अन्नाल दू न्हू हांव मिगेले गी तितलो सामान आसा. आमकां नाका म्हणचे विशयूय ना. ते देखून आयचे ते यूज एंड थ्रो जमाना देखून भायर येवन रिपेर करचे एक जमाना आयल्यार देवा हांव तुका कृतज्ञ म्हूण सांगचें इश्ट पावता. कित्याक म्हळ्यार पयर मिगेल टीव्ही चल ना. मिगेल पूत म्हणलो आमा गुडगु मिंचू पावस न्हय खंय की गेली ती टीव्ही डमार विंगड टीव्ही हाडका की म्हूण तुवें म्हणलो. सादारण एक 18 वर्सां फुडली मिगेल ती डब्या टीव्ही कसं जायनी. हांवें पळया रे म्हूण म्हणलें आनी टीव्हीचे आपयलो. तो बाय आयलो. ಮೇಡಮ್ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ म्हणता आयलो. येवन घेवन अशें पळयल्यार कांय ना. मिगेल सेटअप बॉक्स दुखून वायर चिकेल निसरलेलें खंय की हांव ताजे मुळां पुसिताना ताणें चक्क केलें
ಟಿವಿಯತ್ತು ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ ಕಾಂय ತೊಂದ್ರ ना त्या दुखून दही दवरनू यूज एंड थ्रो जमाना दुखून भायर येवन चिके रिपेरी कामय करतले मेळ्ळेले आमकां तेंची व्हडली वर म्हूण सांगतची तुमगेले घर कडेन असल पुरो अनुभव मस्त जना तुमकां जावन आसतलो न्हय कितलें सामान तुमी नाका म्हण मुल्ल्यां घाला की सगळं काम करचें सामान कितलें बदलावण केला की न्हय वे म्हूण सांगतची आयची मिगेल हो अध्याय तुमगेले घर कडेन चलतस म्हण लेखतची मिगेल अध्याय तुमकां इश्ट जाला म्हण लेखून तुमगेल्या सगळ्याले अनुमती घेता सगळ्यांकय नमस्कार.